Gonna song A23. Powitam ci słowa, uczciwe modli, defarok mi, i cruz moga famil, am ci mona santo stan, am ci carza murgata, am ci tora ugasa, zoi, 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 solve esplora. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयचे न्यूज भेटयता तासिया मेंडिस आपल्या धंद्या पासत तांचे आनी तांच्या धंद्याचेर आशिर्वाद मागुया. बाबडीनो पवित्र आमची सभा जेजूच्या रोगतान केल्ली सभा आनी हेच पवित्र सभेंत सगळीं आमी जेजू वरवीं भाव भयणां जी कोण उतर आयकता सांबाळटा तीच म्हजी आवय तीच म्हजी भाव भयण म्हूण जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान उगडास करता. म्हणटच हें उतर देवाचें आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदारान करपा मागुया. मागुया आयज जे कोण आपलो वाडदीस समारंभता तांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी मिसेची भेटीक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सोमया जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. जेजू तुजें उतर आमचे क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणीक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर्पदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेऱ्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. मुंडेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या हातांत राजाचें कालीस व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें घोलता. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत तरी काळजाचो थाव घेता तो सर्वेस्पर. शेगुनी आनी नितेचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. मिजाचेचे दोळे गोडविश्ट कालीस कोट्याची देवती हें सगळें पातक. मेहनत घेवन वावर करप्यांच्यो येवजण्यो सगळ्यो फलां बरयत. उतावेल्यान वावुरतल्याचो सगळो वावर निर्फोल. फोटकिऱ्या जिवेन गिरेस्काय कुजावची म्हणल्यार मरणान फाटल्यान धांवतल्यांचे उक्ते पोरकेपण. कोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता तो पेल्याक दोळ्या दोळ्यांनी पळयना. मस्कोऱ्यो करप्याचेर खास पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकवण घेता तेन्ना
तांची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्याचें घर चुत्रायेन पोलेता आनी खोट्याक तो निसंतनाक पावयता. जो दुबल्यांच्या उल्याक कान बेरे कुत्ता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. आमचो जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. नितोळ निर्मळ जिविताचें सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे तें म्हाका दाखय आनी तुजे उचोडण्या मनांत घालून नियाळटलो. आमचो जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्या निवाड्याक आशेता म्हजें कालीस. तुजी समोर सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर. तुजेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समोर विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाळ नित्यकाली. जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय ताची भाव भयण पावून सरलीं. लोकांची केट आसली देखून ताचे चडशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, संवसारांत जायते मेळावे जाता. देखीक फुटबॉल वर्ल्ड कप, जायतो लोक एकठांय जाता. ऑलिंपिक्स हांगासर जायतो लोक एकठांय जाता. पूण आमच्या इगोर्ज मातेचोय एक असलो व्हड मेळावो आसा जो सर्गेस्त भाग्यवंत जुआंव पावलो II पापसाहेब आसतना ताणें घडलोलो. आनी हो मेळावो तरणाट्यांक ताणें घडलोलो. वर्ल्ड यूथ डे असो. हो वर्ल्ड यूथ डे एका दिसाचो सुवाळो न्हय, पूण एक सुमान 2 सुमान असो 3 वर्सांनी हो मेळावो जाता, जंय आख्ख्या संवसाराची तरणाटी एकठांय येता आनी एकाच क्रिस्ताच्या नांवान पापसाहेबाच्या फुडारीपणा खाला एकठांय मेळटा, देवाच्या उतराचेर भासाभास करता, शिकता, सांगातान फेलोशीप अशी वाडयता आनी हो आख्खो सुवाळो जाता. ह्या सुवाळ्याचो, ह्या मेळाव्याचो आनी ऑलिंपिक्स हो II वर्ल्ड कप ह्या मेळाव्या मदें अंतर आसा. वर्ल्ड कप हांगासर मेळटा तेन्ना एकेका पंगडाक सपोर्ट करता. पूण हांगासर ह्या मेळाव्याक वेगळी न्हय, कोण कोणाक सपोर्ट करिना, सगळीं एकाच मनान एकाच क्रिस्ताच्या बावट्या खाला एकठांय जाता. ऑल गॅदर अंडर द बॅनर ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच
कोण खंयचे कातीचो, कोण खंयचे जातीचो, कोण कसली भास उलयता, कोण खंयच्या देशाचो, हांगासर कांयच ना. कोणेय कोणाकूय वचून वचूंक मेळटा. कोणेय कोणाची भास नकळो आसतना पासून कुरवो करून उलोवं येता. आनी हे आख्खो एक हो मेळावो एक क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरपी असलो जाता. हांवें गोंयच्या तरणाट्यांक जायते फावटी ह्या मेळाव्याक व्हेल्यात यूथ डायरेक्टर आसतना. आनी हो मेळाव्यान भाव भयणीनो इतली उमेद जाता की सगळी क्रिस्ताची म्हणून ही उमेद. म्हणटो जावं वावर करपी, जावं रिसोर्स पर्सन कोण आसा ते, जावं पाद्री, जावं हेर दुसरो लोक, खंयचे गांवचो वॉलंटियर्स, सगळे एकाच मनान एकठांय जाता. क्रिस्ताची फामील म्हूण गमता. आयज जेजू म्हणटा देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. रोगताचे सोयरीगतीवन ओत्मीक सोयरीगत आसा ताचेर जेजू नदर घालता. आनी ओत्मीक सोयरीगत जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा तेन्ना ही ओत्मीक आमची फामील वाडटा. म्हणटच सगळे आमी भाव भयणां जेजूच्या रोगतान घडलेली पवित्र सभा त्याच एकाच देवाच्या उतराचेर स्वत मानतली पवित्र सभा. ताका लागून हो मेळावो पर्यंत वर्ल्ड यूथ डे हो एक बेश्टो मेळावो न्हय, ही एक क्रिस्ताची फामील एकठांय जाता अशें म्हणूं येता. ताका लागून म्हाका उगडास आसा जेन्ना ऑस्ट्रेलिया गांवांत हो मेळावो जालो तेन्ना ताच्या आदींच ऑलिंपीक जालेली आनी जायतीं झगडीं जालेलीं ऑलिंपिक्साक, कित्याक कोण कोणाक सपोर्ट करतालो आनी कसली दुस्मानकाय आसली. पूण जेन्ना वर्ल्ड यूथ डे तेजे उपरांत रोखडोच जालो, थंयसरलो पुलीस जनरल आसलो पळय ताणें सगळे आपल्या पुलिसांक अशें सांगलेलें हो मेळावो येयला तो झगडीं करूंक न्हय, म्हणटच यू रिलॅक्स, यू एन्जॉय वीथ देम. हे भाशेन क्रिस्ताचो मेळावो हो एक फामील कशी जाता. बाबडो आयज हें ल्हानशें वर्तमान पूण आमकां एक व्हड देख दिता. ती म्हणल्यार देवाचें उतर आयकप, तें पाळप आनी दुसऱ्यांक भाव भयण कशी समजून सगळीं क्रिस्ती मनशां आमी एक फामील म्हूण मानून घेवप. सर्वेस्परा सृश्टीचेर वचून आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीचेर वचून आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान चड पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ते बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावडतान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका जोय जोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जोय. उंचोली तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो घट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फेरेतनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोल सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. कितें भशेन आयज वाडदीस समारंभ केल्या सगळ्यांचो आमी उगडास करता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बागेन दोन दुतान सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचे उतर आयकूंक नियाळूंक आनी ते वेव्हारान घालूंक आमकां आदारान करपा जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. देवाकून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी बोलपी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. सर्गींचे बाबा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या अशक्तायेक लागून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. ईश्वर परिदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. गाण्याचो अंक R23. काळजाचे येशूच्या दोखत्या मोगान पेटलोल्या दोर्या कुरपे